नमस्कार येवकार तुमकां आयच्या कार्यावळीन हो हब एनकावंटर म्हणपाक शकना कारण आमी हांगा मुलाखती खातीर येवना बट वी आर कवरींग वन इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक की ओल्ड गोवा जे कन्स्ट्रक्शन चल्लां आनी ओल्ड गोवा जो हेरिटेज विशयी जे वायलेशन चल्लां आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या नोटिसी उपरांत सुद्दां ताज्या विरोधान आम आदमी पक्षाचे फुडारी अमित पालेकर हांगा एडवोकेट अमित पालेकर स्ट्रायकार बशिल्ले आसा इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक सो तांचे कडेन डिटेल उलोवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा अमित इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायकाक जेन्ना तूं बसता पळय देन यू हॅव टू सी समवेर इट एंड्स वी हॅव सीन की खंय तरी एक 4 दिसांनी गजाल जातली म्हणून खुबशे लोक बसतात हें कितले दिसां पासून चल्लां डोंट यू थिंक यू हॅव टेकन अ बीग रिस्क इफ इट डजंट हॅपन then you cannot go back on your word. Of course, I will not go back on the word. First of all, I will clarify one thing. I am not here as Aam Aadmi Party's representative. I am here as a Goan. एक गोंयकार म्हणून एक जो गोंयकार ताका आपल्या भुरग्याचें फ्युचर आसा म्हणून आनी जर म्हज्या भुरग्याचें फ्युचर करपाक जर म्हाका जर मरण पत्करचें पडलें जाल्यार तें कित्याक पत्करचें न्ही. कारण आमी जेन्ना अशेंच जर ओगीच घरांत बसत आनी जेन्ना आमची भुरगीं व्हडलीं जातलीं तेन्ना आमकां जो प्रश्न करतली पळय की तुमी केन्ना कित्याक आमचे खातीर कांय केलें ना गोंय विकताले तेन्ना गोंयान अशें करप्शन चलतालें तेन्ना गोंयचो सरकार जेन्ना वेगवेगळे तरेन करप्शन करून जे तुमचे जे हिस्टॉरिकल जागे आसा मॉन्युमेंट्स आसा तांकां डिस्ट्रॉय करताले तेन्ना तुमी घराक कित्याक ओगी बसले म्हूण प्रश्न करतालो पळय तेन्ना जी लज जातली पळय ताचे पेक्षा आयचें मरण बरें. आनी जर सरकाराक दिसता की आमच्या मेल्या उपरांतच जर ते रिवोक करतले म्हणून जाल्यार आय थिंक दे आर हायली मिस्टेकन. गोंयचे लोक म्हाका मारपाक दिवपाचे ना गोंयचो साहेब म्हाका मारपाक दिवपाचो ना कारण गोंयच्या साहेबान ती शक्ती आसा की म्हाका स्ट्रॉंग करपाक टू फायट दीस गव्हर्मेंट टील आय अचीव वॉट आय हॅव आस्क्ड टू बी अचीव्ड. ओके एक पळयलें आमी एका वटेन तूं आम आदमी पक्षाचे सिंबॉल घेवन भोंवतालो नॉट एज अ कॅन्डिडेट बट एज अ रिप्रेझेंटेटीव इन चिंबल अँड सडनली यू डिसायडेड टू टेक अ ब्रेक अँड देन यू डिसायडेड टू कम ऑन हंगर स्ट्रायक हाजो थंय इम्पॅक्ट जातलो सो दिसपा ना तुजी कंटिन्युटी. इलेक्शन्स वील कम एंड गो. I may become an MLA, I may not become an MLA, I may remain with Aam Aadmi Party or I may quit politics. गोंय सोडूंक शकता आमी म्हज्या भुरग्याक हांव खंय तरी सोडूंक शकता. त्या 4 दिसांनी जे बिफोर दीस अनावन्समेंट तुवें विजय सरदेसायचो स्टेटमेंट पळयलो तुवें बाबू गावेकारालें स्टेटमेंट पळयलें तुवें CMIलें स्टेटमेंट पळयलें सगळी गुळगुळीत जी उत्तरां येतालीं हो ताका ब्लेम करता तो म्हणटा आपूण दिवनाशिल्लें तो म्हणटा हाणें दिल्लें तो म्हणटा ताणें दिल्लें आपल्याक पडूंक गेल्लें ना आपूण एक्शन आसा ती घेतलो बेकायदेशीर आसा जाल्यार ताका थारो ना हें सगळें फक्त उलोवचें बोलाच्या बाता म्हणटा पळय तशें चलतालें. कॉन्क्रीट कितें आयिल्लें देर वॉज नथींग वीच वॉज कमींग इन. शोकॉज नोटीस दिवपाक कितें जाता रे. प्रश्न म्हजो एकूच आसा की तुमी कायदेशीर कारवाई करतले म्हणटा जाल्यार तुमकां लोकांनी दाखयल्या उपरांतूच करपाक जाय. पयलीं म्हणजे ह्या गोश्टीचेर विचार करपाची आसा गजाल की हे सगळी परमिशनां दिलीं कशी गेलीं. ते स्ट्रक्चर आशिल्ले जेन्ना म्हणटा 50 स्क्वेअर मिटराचे आज 397 का 80 स्क्वेअर मिटराचे जे स्ट्रक्चर फॉर्म 1 and 14 घातला ते रिसर्वे करून घातला ते मॅन्युप्युलेशना शिवाय जावंकूच शकना. तलाटी इनवॉल्ड आसतलो मामलेदार इनवॉल्ड आसतलो डेप्युटी कलेक्टर इनवॉल्ड आसतलो DSLR इनवॉल्ड आसतली. हे सगळे इनवॉल्वमेंट असल्या शिवाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ASI बाकीचे सगळे डिपार्टमेंट इनवॉल्व असल्या शिवाय हें जावंकूच शकना. तूं रिसर्वेक वचूं ते सगळे म्हजे 2-3 गजाली आसा. पयलें म्हणजे ते डेमॉलिश जावपाकच जाय. डेमॉलिश जावपाक प्रोसेस फॉलो करचो पडटलो कारण इलिगली जावं कशी तांणी परमिशनां दिल्या. सो डेमॉलिश जाय म्हणसर तूं हंगर स्ट्रायकाक बसतलो ना डेमॉलिश जाय म्हणसर प्रोसेस सुरू जायसर तरी बसतलो ताच्या मागीर आमी सिंबॉलिकली वील टेक इट अहेड. वेन यू कॅन कॉल की बाबा हो प्रोसेस स्टार्ट जालो कळटा न्ही शोकॉज नोटीस इश्यू जाली आज तशें पंचायतीन स्टॉप नोटीस इश्यू केल्या म्हणटा. सम प्रोसेस इज टेकन प्लेस पंचायत इज इश्यूड स्टॉप नोटीस दे हॅव शोन दे आर बॉनाफायड्स टुडे की आमी हें करतले म्हणून. गव्हर्मेंटाचे बॉनाफायड्स खंय येता जेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान बॉनाफायड एक्शन सुरू जातली की बाबा हांव शोकॉज नोटीस इश्यू करता ऑर TCP सेज दॅट लायसन्सीस रिवोकेशन शोकॉज नोटीस इश्यू करता तेन्ना कितें तरी एक दिसून आसतलें की इंटेंशन आसा हे डेमॉलिश करपाचें. ऑफकोर्स इट हॅज टू बी डेमॉलिश्ड अल्टिमेटली इट हॅज टू बी डेमॉलिश्ड बट देर इज अ प्रोसेस. ताका एक 15 दीस लागूंक शकता 30 दीस लागूंक शकता म्हणा पूण डेमॉलिशन इज द अल्टिमेट रिजल्ट ऑफ वॉट द एक्शन इज टू बी सॉट बाय मी. So the action आयल्या उपरांत we know that there is some moment and then we can pursue this action obviously. So your hunger strike is towards that particular structure काय हे जे तरेचे वायलेशन्स जाता आर्किओलॉजिकली इट इज व्हेरी सिंबॉलीक. आज हेच स्ट्रक्चर न्ही अशें गोंयान खुबशे कितें आसा ते आमी आतां सरकाराक दाखोवंक लागतले. तुमी तेरेखोलचो किल्लो दिलो रेस मागोसचो फोर्ट दिलो आतां स्लोली तुमी आग्वाद दितले
मागीर तुमी काब दे राम दितले आनी सगळे घेवपी भायले. आतां गोंय जर तुमी अशें हळू 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 विकतले जाल्यार खंय तरी सिंबॉलिकली एक घेवन जागो थंयच्यान फुडें सरप. फाटल्यां कितें घडलां कितें दाखोवना तो प्रश्न ना. आतां कितें घडटा आनी कितें घडटलें ताजेर आमी निर्बंध हाडूंक शकता न्ही. आयडिया इज दॅट एट सम पॉयंट यू हॅव टू ब्रिंग इनफ इज इनफ म्हणचें पडटा केन्ना तरी. यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टायम. इफ दॅट इज हॅपनिंग देन यू हॅव टू डू समथींग अबाउट इट. आज जर TCP तर्फे जर आज CZMP प्लॅन जाग्यार ना, आज आमचो रिजनल प्लॅन जाग्यार ना, पूण फाटल्या दारांतल्यान कन्वर्जनां चालू आसा. ती कन्वर्जनां कशा रितीन चल्ल्या ती सगळ्यांक खबर आसा. So blaming whom are you blaming? ऑफकोर्स द गव्हर्मेंट एंड द सिस्टम. सी हे कशें एक 16B इज अ ब्रायट आयडिया ऑफ समबडी. इट इज टेकन ऑफकोर्स इट इज नाव अंडर सस्पेन्शन बिकॉज ऑफ द हायकोर्ट. बट ते म्हणटा एट आर इज पीपल अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इज करप्ट प्रॅक्टीस. जी गोष्ट तुम्ही जर करूंक शकना वाया रिजनल प्लॅन मार्फत करूंक शकना ती तुम्ही इनडायरेक्टली करता. PDA करता. PDAन डिस्ट्रॉय करता तुम्ही विलेजीस. बारीकच्यो बारीक विलेजीस तुम्ही PDAन हाडटा. PDA म्हणल्यार कितें इज अ करप्शन हब. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा खंयची S1 जाली, खंयच्यो C1 जाल्यो आनी खंयच्यो C2 जाल्यो इन पंचायत एरियाज. कश्यो जाल्यो हाजेर आन्सर कोण दिवंक शकता. आनी कश्यो बिल्डिंगो 9 माळ्याच्यो आयल्यो, 8 माळ्याच्यो, 9 माळ्याच्यो आयल्यो विलेजांनी विदीन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू CRZ लायन्स ऑल्सो. म्हणजे कितें चल्लां. इट हॅज टू स्टॉप समवेअर. So You have to draw a line, and who can draw that line? We start with a dot to draw a line. I have started a dot. The rest of Goa will join to draw a line, and they will show. And somewhere somebody has to start. this is a start. Of course, this is a start. There was already a start. There was a protest which was going on. People have been fighting. I am joining them, but at a little aggressive stage, and in aggressive form. तांचो डेली प्रोटेस्ट चालू आसलो. सकाळी बसताले, सांजचे उठताले. हांव म्हणटा की हांव आतां आमरण उपोशण करता. फक्त फरक इतलोच आसा कॉज इज सेम. एवरीवन्स कॉज इज सेम. रिजल्ट जो आसा पळय तो रिजल्ट वील बी बेनिफिशियल फॉर गोवा एंड गोवन्स. आनी तातूंत हाका कोणीच पॉलिटिकल एंगल दिवपाची गरज How ना. do you say this is being timed at a time when feast is happening? Just opposite हांगा नोवेना दिस इज द बेस्ट टायम. आज हांगा दिसाक 10,000 20,000 लोक येता. हांगाच्यान येता वता पळोवन वता आमकां मेळून वता ब्लेस करून वता. आज तांकां कळटा की गोंयान कितें चल्लां तें. वॉट बेटर प्लॅटफॉर्म दॅन द फ्रंट ऑफ अ चर्च अँड ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर अँड लिसनींग टू द मासीस हियर एवरी डे. आय होप दीस गोज आउट टू देम. आमी आतां उलयता आसतना जो आवाज येता तो फाटल्या मिसाचो तांकां आयकपा येता आसतलो. देवाचो आवाज तो देवाचो आवाज तरी आयका. तो देवाचो आवाजूय जर आयकूंक शकना तुमी जाल्यार आनी उरलां कितें गोंयचें आनी गोंयकारपण तें. उलोवं नाका कांय भायर बसून आनी त्या एसेंब्लीन बसून आनी लोकांक सांगून आमी हें करतले तें करतले म्हणून करून दाखय. तुवें म्हटलें की सरकारान हें स्क्रॅप करचें डेमोलिशनाचे प्रोसेस स्टार्ट करचो आनी हांगा येवन माफी मागची देवा कडेन. हांव माफी मागना देवा कडेन. तांकां माग म्हणून सांगना. गॉड वील फॉरगिव देम. गॉड इज फॉरगिवींग. बट दे आपल्या मनांतल्यान दिसपा जाय कॉशियसा दिसपा जाय ताज्या की म्हाका देवा बक्षी म्हणून. ते लज नाशिल्ले लोक रे. ते हांगा येवन कसली माफी मागतले. आपली चुकूच ना म्हणपी लोक माफी कसले मागतले. हांकां लोकांनी बूत शिकोवपा जाय. देव आपल्या तरेन शिकयताच. ज्या मनशाक दोळे धांपून हारशा समोर किंवा दोळे उगडून हारशा समोर रावतकीच आपलें तोंड पळोवपाक जर लज दिसना न्ही जाल्यार तो मनीस हांगा येवन माफी मागचो ना. बट हो मुवमेंट आसा पळय केन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा. आमी पळयलें हेजे पयलीं आतां 1-2 म्हयन्यां पासून सुरू जाल्लो आसा. तेन्ना केन्नाच तुमी एक्टिवली हांगा दिश्टी पडूना. सडनली मासीस सुरू जाता, नोवेनाज सुरू जाता, पॉलिटिकल हायप्स चलता आनी देन यू सीट फॉर अ हंगर स्ट्रायक एंड डेट टू indefinite hunger strike. It can also be a politically motivated. Why should we call politically motivated? एक 8 दिसा फाटले पयलीं 1-2 पॉलिटिकल वर्सां. मोटिवेशन करपा जावनाशिल्लें. 2 म्हयन्या पयलीं पॉलिटिकल मोटिवेशन आमी म्हणूंक शकनाशिल्ले. 1 वर्सा पयलीं स्टार्ट केल्लें तूं म्हणटलो आशिल्ली येड एस्पिरेशन्स टू कंटेस्ट Or or maybe maybe afterthought. join. It cannot be an afterthought. Nothing is an afterthought. It is how you perceive it. Anything which requires action can come in any form at any point of time. तुवें फाटल्या 2 दिसान इम्पॅक्ट पळयलो. पंचायतीन कितल्या रिवोक करनाशिल्लें. आज 24 वरां म्हाका कंप्लीट जाली. आज दुसऱ्या दिसा हांव जेन्ना फास्टाक बसला. काल सांजचे पर्यंत पंचायत एक्टीव जाल्ली. तांणी दोगांयनी स्टेटमेंट केलें. हाणें म्हाका मिसगायड केलो, ताणें म्हाका मिसगायड केलो. आज रिजल्ट आयलो. 2 म्हयने प्रोटेस्ट जाल्लो आशिल्लो. रिजल्ट येवन आशिल्लो न्ही. मे बी सरकार 2-3 दिसांनी आनी रिजल्ट हाडटलो. ऑर म्हाका बूत शिकोवपा जाय मोरू म्हणोवपाचें हाका म्हणून प्रॉबेबली मे डिले इट ऑल्सो. पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इफ माय एक्शन is going to benefit Goa and Goans and protect its heritage. You call it whatever you want to call it. Call it political. Is it benefiting Goans? Even if you call this action political, that I am doing this for political mileage,
if my political mileage is going to benefit Goa, I will say take it like that. It doesn't matter. In whatever form. Why? Politicians will घेवन करपा जाय मरे गोंय बदलपाक. So if you call this a political move to help Goa, then help me in this political process. What is lacking? आज प्रत्येक पॉलिटिशियनान जेन्ना गोंय बदलपाक जाय तें विकपाक चल्ल्या. Nobody questions that. But आज जावं जेन्ना एक बरें करपाक चल्ला, people say it's political mileage, term it as political mileage. If you are looking towards me as your MLA in Santa Cruz or as representing a minister in Goa or as a chief minister of Goa tomorrow, what's wrong in that? I will show the way that every Goan wants to see. But these things could also be fought on a legal form. You are a lawyer. You Exactly. suddenly came here and started. लिगल बॅटल तांची चालूच आसा. लिगल बॅटल तांची चालूच आसा. सरकार म्हणटा आमकां रिटर्नूच काय येवना म्हणून. कोण कित्याक फटी मारतात? सी लिगल प्रोसेस जो आसा न्ही तो चलत रावतलो. पूण समटायम्स टू एक्टिवेट दॅट लिगल प्रोटेस्ट यू हॅव टू प्रोटेस्ट. दॅट इज द रिजन. गव्हर्मेंट आतां गोंयान अशें तुका कालूय हांवें म्हणलें आनी कोणाक म्हणिल्लें की 6 मोठे पेटिशनां हायकोर्टान पेंडींग आसा 2007 आनी 2007 कितें रिजल्ट आयलो? CZMP प्लॅन NGT बडी मारता फायन भरपाक लायता तो अजून रेडी जायना. कित्याक जायना? लिगल प्रोसेस मरे तो. पूण जेन्ना जर लोक रस्त्यार आयिल्ले आनी सांगिल्लें आमकां हो प्लॅन अशे तरेन जाय आशिल्लो म्हणून न्ही तेन्ना थिंग्स वूड हॅव बीन डिफरंट. द प्रॉब्लेम इज गोंयचे लोक मरे सोशीक जाल्या, सोंसत आयल्या आनी ते सोंसत रावतले न्ही तेन्ना हें अशें चलत रावतलें. कारण सरकाराक दिसता हे पिशे आयज करतले फाल्यां विसरतले. क्वेश्चन कोण करिना. अल्टिमेटली इफ नोबडी क्वेश्चन्स नोबडी गिव्स आन्सर्स आनी सरकार सुस्त आनी जनता मस्त अशें जावपा जायना. लोकांक दिसपाक जाय खंय तरी एक मनीस जो एक कम्फर्टेबल पोजिशनान आसा तो आज आपलें तें कम्फर्टेबल पोजिशन सोडटा. एक्टीव प्रोफेशनल आसा ते सगळे खंय तरी कुशीक दवरता. एक फॅमिली लायफ आसा ते कुशीक दवरता आनी जेन्ना तो ग्रावंड झिरोचेर येता तेन्ना ताजो पर्सनल इंट्रस्टूय आसूं पूण ताची जर बेनिफीट लोकांक जाता जाल्यार वाय शूड एनीबडी क्वेश्चन दॅट. ओन्ली पर्सन हू क्वेश्चन्स इज द वन हू इज गेटिंग हर्ट. खंय तरी कोणाक दुखता पळय तो म्हणटा अरे बाबा हो आयला आमकां आतां त्रास करतलो आं म्हणून. आनी त्या खातीरच जे तूं आयकता आसतलो प्रॉबेबली तुवें खंय कोणाच्या तोंडान आयकलां आसतलें अरे ते सगळें पॉलिटिकल रे. तुमकां कोणी बंद केल्लें? काँग्रेसीक कोणी बंद केल्लो हांगा बसपाक? तुमी विचारली येवन फादराक किंवा लोकांक हांगाच्या हांव वचूं म्हणून? BJPक कोणी बंद केल्लें हें करपाक? पॉलिटिकल जर तुमी म्हणटा न्ही जाल्यार तुमी करा. कोण स्टॉप करना? Politics द for good. प्रोसेस. Politics for good, it has to be for good. You have to use politics for good. The problem is politics is bad with and synonymous with bad. Politics has become synonymous with corruption. Politics has become synonymous with bad. Politics has become synonymous with dirt. आणि गोंयचे जे पॉलिटिक्स आसा पळय दॅट इज रिस्पॉन्सिबल. आयज भुरग्यांक पॉलिटिकल सायन्स म्हणटा जाल्यार डर्टी सायन्स म्हणटाले ते. द रिजन इज बाबा हें आनी कितें शिकपाचें आमी डेली पळयता हांगा येता तो वता तो हांगा थंय जॉयन जाता तो म्हणटा ताजेर ultimately they are one crook family. This is what has to change. And who can change it? Somebody who is educated, somebody who can do that change, bring that change has to change it. तर खंय तरी येवचें पडलें न्ही आमी. तूं म्हणटा आनी कोण म्हणटा की पॉलिटिकल हे ते म्हणून आमी घरा बसपाचें? इफ यू हॅव टू डू दॅट then nothing will change. So your hunger strike. I am saying come across all party lines and do this. Come across. Nobody gets nobody. Why should anybody get jealous That's about why it? you're not sitting over Aam Aadmi Party if like you. Absolutely not. कित्याक बसपाक जाय? जर म्हाका कोण आयडेंटिफाय करता आम आदमी पार्टीचे म्हणून जाल्यार देन दे आर स्कॅर्ड. दे आर फिलींग थ्रेटन की हो आतां क्रेडीट घेतलो काय म्हणून. क्रेडीट कसलें रे हातूंत? क्रेडीट लोकांक हें. आज जर म्हाका त्रास जावन जर लोकांचो फायदो जाता जाल्यार वॉट इज रॉंग इन दॅट? सो इट्स नॉट अबाउट sabotaging somebody's moment or taking away somebody's credits or this. It's about bringing what you have on the table. Maybe your ammunition is not enough. Mine is one bullet can do what needs to be done. And if I can do it, why not do it? So I don't worry about criticism. To sum up all these things, one, indefinite hunger strike will continue. Yes, till concrete action is initiated by the government. In the form of issuance of show cause notice or legal process to go ahead with the demolition of the structure. Demolition of the structure. And ultimately will be followed by all of us with the others present to see to it that it is demolished and it is gone to logical conclusion of demolition. तुवें फोटो पळयले आसत, तुवें जे स्ट्रक्चर ओरिजिनल ते पळयले आसत जाल्यार ते कोणूच सांगूंक शकना इट इज रिपेर्स म्हणून.
No, neither it is reconstruction. It is a new construction, which is not allowed under archaeological laws. ESI's documents are on record objecting to it. ती कशी केली कमिटीन ते कसली म्हणटात TCBची कमिटी ती नांव आतां तोंडार येना म्हज्या कन्जर्वेशन कमिटी ऑर कितें कशें डिसिजन घेता रे कोण घेता रे डिसिजनां आनी मागीर एकामेकांक ब्लेम करता कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. Whoever has passed this, either they have to take responsibility or they have to accept the fact that their bosses told them to do this. Somebody has to tell, because ultimately scapegoat कोण जाता तो साइन करता तो बॉसीस करता कविता बोलता असता 100%. It is not easy रे. ये archaeological survey protected heritage UNESCO site. There is a wall there that is not shown on those plans. कशें कितें where is law? म्हणजे लॉ विकून खालो तुम्ही काय जळयलो रे तो मेणवाती बरोबर म्हणजे काय कळच ना हेजें उत्तर दिवचें सरकारान. आनी जितली डिले करता पळय तांकां एक गोश्ट म्हाका सांगन दिसता तांच्या हांगा दबक्या पावलांनी येता MLA सकाळचे सकाळी सूर्य उगवच्या पयलीं 2 जाण मेळून गेले. हांव म्हणलें कित्याक रे अशें करतात तुमी तेन्ना म्हणटा ना आमी BJP वाले नांवां घेना तुका आतां तांचें भवितव्य अधांतरी उरतलें मागीर तें सांगपाचें म्हणल्यार हांव म्हणटा कित्याक रे तुमी लोकांचें चिंतना ना आमी सांगलें आयकना कितें आयकना कित्याक डिले जाल्यार करतले आयज करतले फाल्यां करतले कित्याक रे वाय आर यू डुईंग दीस. वेन आय वॉज अलोन हियर लॉट ऑफ पीपल केम अर्ली मॉर्निंग सकाळी येता सकाळी म्हणजे आमी 4 हांगा बसता परते उठून मास सुरू जाता तेन्ना दबक्या काळखान येवप थंय मास 9 एटेंड करून वचप कारण भंय दिसता की लोक क्वेश्चन करतले म्हणून आनी लोक क्वेश्चन करतले आज करचे ना दिसा उजवाड्या करतले तेन्ना तांणी सांगपाक जाय आपल्या लिडरशिपाक की हें रॉंग म्हणून डू समथींग अबाउट इट मायट बेनिफीट देम ऑल्सो. तेच सांगता तुका हे पॉलिटिकल न्ही. आय एम सेयींग दीस बिकॉज आय एम कन्सर्न फॉर गोवा. इट्स नथींग टू डू विथ पॉलिटिकल. इफ आय वुडंट गिव दीस एडवायस अदरवायज टू द पार्टी विच इज ऑल आउट नाव टू डिस्ट्रॉय गोवा इन वेरियस फॉर्म्स. ओके देव बरें करूं आनी चड उलोवपा लायना यू हॅव टू कीप युअर सेव एनर्जी बट आय हॅव इनफ एनर्जी टू फायट फॉर गोवा. आय वील डू इट. आय हॅव ऑलरेडी क्रॉस्ड ऑलमोस्ट नाव 36 hours or whatever. 36 hours. स्टील बरो उलयत तूं. आनी आशिर्वाद आसा रे देवाचो हांगा आनी उदक आसा रे म्हजे कडेन हांगा 2 गोश्टी पुरो लायफान जगपाक देवाचो आशिर्वाद आनी उदक आनी सगळें चलतलें ऑटोमॅटीक जातलें सगळें हवा पाणी सगळें बरें आसा हांगाचें देवाचें बरें सगळें कितें टेंशन घेवपाक जाय कांय ना आनी लोकांचो आशिर्वाद येता वता तुज्या फुड्यान येवन 10 जाण घेवन जाय. ओके तुमी पयलीं पासून एक फॅक्ट हाडलो नदरेक की हांगा परमिशन दिवपा खातीर ज्या घराचो फोटो दाखयलो तो फोटो पार्शेचो. पयलो प्रश्न तुका तें घर मेळ्ळें कशें. आमी जेन्ना डॉक्युमेंट स्क्रुटनी करताले ESIच्या रिपोर्टा प्रमाणे तेणी हो फोटो क्लिक केल्लो आनी तेणी पंचनामा रिपोर्ट केल्लो आनी तेणी स्पेसिफाय केलें जो फोटो तेणी ESIक प्रोड्यूस केल्लो घर रिपेर करता न्हू तें घर थिंगा एक्जिस्टींग केन्नाच नासलें तें घर पार्से आहा म्हणून ते पार्शेच्या घराचो पार्सेच्या मागीर तेजे उपरांत आमी सायट विजीट बसून केल्या घरा. तुका सांगलें कोणें की तें पार्शा घर आसा म्हणून. तेणी रिपोर्ट प्रोड्यूस केला न्हू ESI रिपोर्ट आहा तेच्या रिपोर्टा प्रमाणे तेणी मेन्शन केल्लें आहा ते घर ते फोटोग्राफ तेणी जे डेली फोटोग्राफ धाडलेले आनी व्हेरीफायींग परतून लोकल ऑफिसाक धाडलेले तेणी व्हेरीफाय करून सांगलें हें घर ओल्ड गोवा एक्जिस्टींग ना पूण पार्से आहलें म्हणून आसा पार्से आसा. तुमी थंय वचून आमी थंय वचून पळयल्लें तशें घर तशें घर आहा तेजे फोटो तेणी प्रोड्यूस केले तशें घर एक्जिस्टींग आहा थिंगा. आनी एक्चुअल पयलीं लॉज आशिल्लो ताचो फोटो दाखय. हो लॉजाचो फोटो एक 50 मिटराचे लॉज आसले धाकटेशें नाल्ल दवरपाचे 50 मिटराचे 50 मिटराचे लॉज आसले. खोप कशी सारकी खोप मातयेची आहली ती मातयेन आनी मारलेली. आनी ती आतां दुसरें घर दाखय तें दाखयलां. तें न्यू घर अशें वयर आसा पळय आतां कंप्लीट जालां तें 400 मिटराचें जालां 397 कंप्लीट जाल्लें आहा. आतां येतें केलें तांणी. हय कंप्लीट जाल्लें आहा आतां ऑलमोस्ट फूल रुफींग बुफींग जाल्लें आतां 397चे घर जाल्लें आहा. ओके सो तें घर थंय बांदलें आसा. हय आतां डिमांड की डेमोलिश करचें म्हणून. हो डिमोलिश करचें हो फर्स्ट आमचो डिमांड. सेकंड डिमांड आतां ओल्ड गोवा वर्ल्ड हेरिटेज आहे युनेस्को लिस्टेड तशी हांव जायते मोन्युमेंट्स आहा थोडे प्रोटेक्टेड आहा थोडे अनप्रोटेक्टेड आहा. पयलीं म्हणजे सगळे जितले मोन्युमेंट्स आहा ताका बफर लायन मार्क करची रिजनल प्लॅनाक 2021 जे पर्याय जायना असले इलिगॅलिटीज वाडत आसतल्यो कित्याक आतां पयलो आमी ब्लेम गेम चालू आहा एक डिपार्टमेंटा तेजी प्रॉब्लम मिस्टेक ते म्हणटा दुसऱ्याची मिस्टेक जे पर्याय रिजनल प्लॅनान डिमार्केट जायना हे मोन्युमेंटा सायडीक इलिगॅलिटीज वाडटल्योच.
ते मेन थिंग म्हणल्यार तेणी आतां रोखडे इमिजिएटली मॉन्युमेंटा हरशी बफर झोन आसता आसा पूण तो TCPचे प्लॅनाचेर ना न्हू ते ESI कडेन आसा पूण TCP जे परमिशन दिता ते रिफर करना ESIचो प्लॅन सो TCPच्या प्लॅनाचेर रिजनल प्लॅनाचेर ना तो रिजनल प्लॅनाचेर येवचो सगळे जितले मोन्युमेंट्स आहा आमकां हिंगा स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आहा थोडे ESI प्रोटेक्टेड आहा सगळ्यांचे बफर झोन अजूनही रिजनल प्लॅनाचेर येयलेले ना प्लस आमकां आनी हिस्टॉरिकल मोन्युमेंट्स आहा विच आर नॉट प्रोटेक्टेड दॅट शूड ऑल्सो कम ऑन द रिजनल प्लॅन प्लस सर्वे प्लॅनाचेर येवपाक जाय थोडे मोन्युमेंट्स ते लास्ट टायम आमी इन्फॉर्म केल्ले तेणी स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट्स आनी थोडे नॅशनल ESI प्रोटेक्टेड मोन्युमेंट कोस्टल झोन प्लॅनाचेर पासून नासले जे गव्हर्मेंटाचो प्लॅन केल्लो तेजेर पासून नासले मिसींग आहले सो आमी तेंचे नदरेक हाडलेले मागीर तेणी ते करेक्शन करता म्हणून सांगलेले सो हो लूप होल धरून ती परमिशनां दिता बिकॉज ऑफ दॅट प्लॅन्स ना म्हणून जे बफर झोन प्लॅन केल्ले ना म्हणून अशे लूप होल्स आसता तेका लागून ते इलिगलिटीज वाडटा तेका परमिशन मेवता इलिगलिटीज ओके सो हो तुमचो डिमांड फुडें वाडटलो मेन डिमांड आतां पयले इमिजिएटली कंस्ट्रक्शन डिमॉलिश जावंक जाय ग्राउंड झिरो जावंक जाय हा. तेज्या उपरांत प्लॅन्स मार्क जावंक जाय बफर झोन सगळ्याक बफर झोन मार्क जावपाक जाय रिजनल प्लॅनाचेर सो लार्ज डिमांड इट्स नॉट ओनली अबाउट डिस्ट्रक्चर बिकॉज अशें चालूच आसतलें कित्याक ते ब्लेम गेम जाता कित्याक TCP कडेन अजूनय ते म्हणटा आमचे कडेन प्लॅन ना पूण आमच्या म्हायती प्रमाणे ESIन तांकां ऑलरेडी 2 फावटी इन्फॉर्म केल्ले तें प्लॅन धाडून दिल्ले बाबा इतले सर्वे नंबर्स यू हॅव टू मार्क पूण तेणी अजून पासून ते आपल्या रिजनल प्लॅनान मार्क केल्ले ना ओके बरें आनी कितें सांगपाचें आसा तुका हाजेर आतां हें घर म्हणटा तुमी विचारताले न्हू आतां हें घर ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें तुमी पळोवंक शकता हितून आतां हें घर अशें आसूंकूच शकना CRZ एरियान CRZान तेजें इन्स्पेक्शन केलें तेणें एक रिपोर्टार तेणी घरा पासून फोटो पासून दाखयलेलो ना रिपोर्टान जस्ट ऑन बेजीस ऑफ तेज्या रिपोर्टार तेणी ताका परमिशन दिल्लें आहा CRZान येदो व्हडलो मॅसीव स्ट्रक्चर ग्राउंड +2 ऑलमोस्ट 800 स्क्वेअर मिटर हो जावंकूच शकना पॅलेस जाली ती पॅलसच जाली ती न्ही चायना पॅलस जाली ती हाजी लॉजाची पॅलेस लॉजाच पॅलस वायसरॉय आर्क हा प्लस युनेस्को लिस्टेड चर्च ऑफ सेंट कॅजिटन हा आणि ही एरिया हा ती नॅशनली प्रोटेक्ट ऑफ लार्गो ऑफ सेंट कॅजिटन हिंगा बांदला हें बिल्डींग ती लार्गो ऑफ सेंट कॅजिटन तेज्या फाटल्यान हा एक आदिलशाची फोर्ट्रेस वॉल हा स्टील एक्झिस्टिंग एक 3 मीटर डिफरन्स आहा त्या बिल्डिंगेच्या तेजे मध्ये पूण ते प्लॅनार ती ओवरलॅपिंग जाता सो जाय तेंगा मी हें आहा तें मिस हें आहा फॅक्ट्स सो इरेग्युलरिटीज सेवरल मॉन्युमेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड 2014 जे एक्सपोजिशनाक थिंगा टॉयलेट बांदलेले नॉट टेम्पररी टॉयलेट बट परमनंट टॉयलेट विथ लॅट्राइड एंड कॉन्क्रीट सो आमी ते बरेकराक विचारले वचोन बिकॉज ही वॉज द मेंबर हेचो कितें मेंबर आसलो हेचो एक्सपोजिशनाचो ही वॉज द हेड ऑफ द एक्सपोजिशन सो बरेकार म्हणूंक लागलो आमी आफ्टर एक्सपोजिशन मोडटलेत ते पूण आमकां ते मानले लागोंक ना कित्याक पक्के स्ट्रक्चर सो वी वेंट टू ऑल ऑथॉरिटीज ते हें जालें तेणी आयकोंक ना तेणी वी नॉक द डोर ऑफ द कोर्ट हाय कोर्ट गॉट अ स्टे ऑर्डर इन विदीन 8 days इट वॉज ऑर्डर वॉज पास टू डेमोलिश दैट एंड देन वी इट वॉज डेमोलिश आफ्टर दॅट दीस स्टार्टेड आफ्टर दैट दिस स्टार्टेड This started means the process of taking the property or during that time the property might have been sold. I am not aware of that. But during the pandemic and when one section 144 was involved, this structure came up. So when people were not allowed to move Not allowed to move out. that time this was happening. Exactly. हांव वास्कोसून येयले तो म्हत्वाचो ना हांव गोंयचे आनी ह्या गोंयान ओल्ड गोवा सारके जाग्यार जेन्ना गोंयचो साहेब आमचो हांगासर आहा तेज्या प्रिमायसीन हें अशें इल्लिगल काम जाता ह्या लोकांनी ज्या 6 म्हयन्या पासून ही गांवची भयणूच पूण ह्यांचे 6 म्हयन्या पासून हेंचें सगळें काम चालू आसा तेका कोणूच जर तेका हें करिना आमी गोंयकारांनी हातरून घेवन ओग्गी रावपाचें ना आमकां सगळ्यांनी एकजूट जावन हो आवाज काडपाचो चड गरजेचें आसा एकजूट जो पर्यंत आमी जायना गोंय आमचें कांयच उरपाचें ना ऑलरेडी आमच्या ह्या सरकारान आमकां सगळ्या वाटेन काबार केला आमी जर सुशेगाद म्हणून जर रावली जाल्यार हेज्या पलीकडे जातलें आज पळय ते लॉज असलेले येदेचे लॉज 50 स्क्वेअर मिटरा भितर आज येदो व्हडलो बंगलो जालो आनी खंयचें घर दाखयता तो आनी CRZाक बिडाक हरशीं तुमी गरिबाचें कितें आसलें तुमी पळयलें आमच्या हेजेर दर्यादेगेक जे गोंयकार बावडे भाव कितें तरी करून खाता म्हणल्यार CRZ म्हणटा तांकां आनी तांकां ते घट्ट प्रिमायसीस घालूंकूच दिना लाकडाचें घाला म्हणटा आनी 4 म्हयन्या उपरांत मोडा म्हणटा तें तुमकां लोकांच्या पोटाक घालपाचें येना आनी ह्या मनशाक तुमी करूंक दिता गेले 5-7 महिने जाले हांव त्यांच्या वांगडा आसा
आनी हे सगळे सिट्युएशनाचे जे कितें चल्ला प्रोसेस तो हांव पळयत आसा. म्हाका अशें दिसून येयलें की सरकाराक कांयच पडलेलें ना. ती कितें आपल्या खातीर आपणाक मेळचें म्हणून हांगा बसोंक ना, पण गोंयचें एक दायज आनी गोंयचें हे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट प्रोटेक्ट करपा खातीर ती बसल्या. दुसरी गजाल म्हणजे हें अशें एक कन्स्ट्रक्शन इल्लिगल जें आसा हें थंय तेंच्यांनी काडपाक दिलें जाल्यार आनिकूय अशीं कन्स्ट्रक्शनां हांगा ह्या वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटाच्या भितर येवपाक शकता. म्हाजो भंय आसा आनी गोंयचे एक नागरीक आनी भारत देशाचे नागरीक हितूर म्हाका अशें दिसता की गोंयां हें वर्ल्ड मॅपाचेर येयलें ह्या वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटा खातीर, सा फ्रांसीस झेवियरा खातीर आनी हेच्या सुंदरते सी सँड एंड हेच्या खातीर येयलें, सी सँड एंड सन ह्या 3 गजाली खातीर येयलें. पण जर अशी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां हांगासर वाडत गेलीं जाल्यार जो आमकां वर्ल्ड हेड मॉन्युमेंटाचो जो दर्जो दिला, युनेस्कोचो जो दर्जो आसा तो वयतलो आनी आमी वर्ल्डाच्या मॅपा वयल्यान आमी गायब जातली काय? आमी वर्ल्डाच्या मॅपा वयल्यान आमचें गोंयचें हें सगळें दायज जर गायब जालें जाल्यार व्हडलो धोको टुरिजमाकूय आसा आनी बाकीचें सगळें जें निगडीत जें लायव्हलीहूड आसा एंटायर गोवा इफेक्ट जावंक शकता. पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर दिल्ली आसा हाका, सो वॉट इज युअर रिएक्शन? जिखलेशें दिसता तुमकां? खंय तरी तुमी हांगा बसले ताजो इम्पॅक्ट जालो असो दिसता? म्हाका दिसलें कितें हांवूच पिशें काय म्हणून हें आयकोपाक पयलें. म्हाका सारकें तें सजमोंक ना. हें स्टॉप ऑर्डर कित्याक लागून दिला? स्टॉप ऑर्डर म्हणजे कितें? स्टॉप काम करपाचें. तुमचे नदरेक हें घर दाखयता जें फुल्ली कंप्लीट आसा, पांयान सावन ते तकलेर पासून सगळें कंप्लीट आसा. स्टॉप ऑर्डर कित्याक? पड्ड्यांक, जनेलांक, दारांक एका स्टॉप ऑर्डर हाडला? एका कितें अर्थ आसा, मिनींग आसा तुज्या स्टॉप ऑर्डराचें? काम जाल्लें आसा अशें? काम फुल्ली टोटली कंप्लीट. स्टॉप ऑर्डराची गरजूच ना. कंप्लीट वेन यू ऑल एडमीट दॅट इट इज इलिगल, डिमॉलिश इट. सगळे डिपार्टमेंटान, सर्वेन, TCPन जावं डेप्युटी CM सगळ्यांनी सांगलें, कलेक्टरान सगळ्यांनी इलिगलिटी केले आनी ते एडमीट करता हें इलिगल म्हणून. सो तुमची फायट कंप्लीट म्हणजे सक्सेस अजून जावना अशें दिसता तुमकां हें जाल्यार सुद्दां? म्हाका 1 इंच पासून सक्सेस मेळोंक ना हितून. ओके, सो तुमचो डिमांड असो की जो मेरेन कंप्लीट डेमॉलिश जायना स्ट्रक्चर तो मेरेन चालू उरतलें हांगा? करेक्ट. आनी केन्ना म्हणसर तें जो मेरेन कितलोय टायम लागो आनी म्हाका तर कितें जायत म्हाजे भुरगे 3 जाण आसा ते सरकार जबाबदारी आसतलो तेका. बिकॉज आय एम फॉर गोवा आनी हो एकूच हेरिटेज सायटाक लागून हांव येवंक ना. आमच्या आनी एक हेरिटेज सायट आसा चिंबेल, तेज्या पासतूय हांव झगडटा. अँड आय वील सेव द हेरिटेज ऑफ गोवा. दॅट इज माय वर्ड. तुमची फायट आसा पळय न्ही ती केन्ना एंड जातली अशी दिसता तुमकां? फायट विल एंड. आय सेड देर आर ओनली 3 वस्तूंनी मोडपाचें आसा. एक तुका सांगलां तशें हांव मोडटलो, नाजाल्यार ह्या टर्मान पळय MLAs आनी मिनिस्टर्स पळय आहा ते मोडटले, नाजाल्यार हे मिनिस्टर जर त्यो उडी मारून दुसऱ्या खंयच्याय पार्टेन गेले जाल्यार थंय ते मोडटले. तो सेकंड मुद्दो. आनी तिसरो फायनल म्हणल्यार तो इलिगल स्ट्रक्चर मोडटलो. तिना भितरले एक कितें मोडपाक मोडोकूच जाय. तेज्या शिवाय हें आनी सोंपना. सरकारान ते MLA मिनिस्टर मोडचे पयले तो स्ट्रक्चर मोडलो जाल्यार बरें जालें. आनी जरी तर MLA मोडना, स्ट्रक्चरूय मोडना जाल्यार हांव मोडटलो. आनी इलेक्शना पयलें कित्याक कोर्ट लॉ तेमी जाय ती भोवली पिटर सगळीं भोवली, तांकां कोल्ड शोल्डर मेवला. द लॉ इज टू लॉंग, द आर्म्स ऑफ द लॉ इज लॉंग म्हणटात, बट शुअरली रीच, बट इट इज टू लॉंग. सो वी आर टेकिंग अ रिकोर्स शॉर्ट टर्म विदीन दीस 3-4 months. इलेक्शना माथ्यार आसा आनी हो पिरामीड पळय आसा एज्युटेशनाचो, सत्याग्रहांतल्यान एज्युटेशनान हो पिरामीड इन्वर्टेड पिरामीड जातलो. सो आय एम गिविंग अ स्ट्रॉंग सिग्नल टू एवरी MLA, एवरी मिनिस्टर इन गोवा, बिफोर यू कम फॉर इलेक्शन हो पिरामीड इन्वर्स जातलो. इन्वर्टेड पिरामीड सारको इन्वर्टेड पिरामीड जातलो. सांबाळून जावचें ना. दिस इज ही खात्री सारकी. आणि ह्या आशिल्ले लोकांचे सेंटिमेंट्स आर्किओलॉजिकली प्रोटेक्टेड विशयांचेर आनी आर्किओलॉजिकली प्रोटेक्टेड जाग्यां विशीं ते म्हणटा की जो मेरेन
ते स्ट्रक्चर जमीनदोस्त जायना आनी जो मेरेन सरकार आर्किओलॉजिकली सेन्सिटीव एरियांच्या अरावंड बफर झोन करून तो बफर झोन TCP दिना, जो मेरेन रिजनल प्लॅनान ते इन्क्लूड करिना, तो मेरेन आंदोलनां चालूच उरतली. कारण हें आंदोलन फक्त एका स्ट्रक्चरा खातीर न्ही, जाल्यार फुडारान आमच्या आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चरांक जावपी धोक्या पासून वाचोवपा खातीर हें आंदोलन आसा. तुमी पळयता ती खाशेली कार्यावळ ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa. Our production partners are goabailin.com. Keep watching us.